सालो रे सतें वृत्ती भक्त दवरून हांगासर जमलेल्या मुगाळ भावांनो भयणीनो चड करून ह्या मिसाक हजर जाल्ल्या धार्मिकांनो हो मायक तुमी पळयलो आत्ता असो आसलो न्ही गे कित्याक तो मायका फाटल्यान रावल्लो मनीस तसोच आसलो. आतां हांवें हांगा रावल्ल्यान तो मायक सकयल उडयचे पडलो पूण तासो ताळोय तुमी आयकलो. आतां म्हजो ताळोय तुमकां आयकता वय मो. जेजू आमकां हर एकल्याक जशें बापान म्हाका धाडला तशें हांव तुमकां धाडटां. आमकां जण एकल्याक देव आपयता. जुआंवचो वांजेल 3रो अध्याय 16वी वळ. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक संवसारा पाठवून दिलो. एकल्याच. देवाक 1000 जाण आसून तांतले एकल्याक धाडिल्लें न्ही. आजकाल पाद्र्याब जावं किंवा सिस्टर जावं म्हणटा आसतना जायते पटी येवचे सवाल, फादर म्हाका आसचो पूत एकलोच. हांव व्हडले खेवटी गेल्लो जाल्यार आब म्हणलो फादर बियाक एकलो मात्र आसा, कशें धाडचें फादर म्हणलो. पूण देवान तें चिंतूंक ना. देवान आपणाक एकलोच पूत आसलो आनी त्या एकल्याच पुताक आमच्या खातीर संवसारी धाडलो. त्रिंदा दिसो दुसरो जण देवाचो एकलोच पूत मनीस जालो आनी जुआंवचो वांजेल 1 अध्याय 14वी वळ. तो मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. देवान आपणाकच कशें आमचो इतलो मोग केलो की आपल्या पुताक हांव संवसारी पटयलो गे. आज तो आमकां जेजू मुखांतर सांगता, जशें बापान म्हाका धाडला तशें हांव तुमकां धाडटां. देवान आपणाच्या पुताक धाडिल्ल्या भशेन आमकां धाडटा. पूण जेजूचें धाडणें आनी आमचें धाडणें एका लेकाचें न्ही. हो मायक हांगा वयर आयल्ले बरी आतां सकयल आयिल्ले भशेन देवान आमचो मोग केल्ल्या भशेन तितल्या मापान मोग करूंक म्हजे वरवीं जाता गी. आजा गजांतरा म्हणटा हांव. आजा गजा. गजा म्हळ्यार कालें, आजा म्हळ्यार बोकडी, गजा म्हळ्यार कालें अस्त. अस्तीक आनी बोकडेक सारो करूंक जाता गी? जायना. देवान मनशाचो मोग केलो खंयच्या मापान निमाणो तेंबो रक्ताचो तेंबो पर्यंत संपूर्ण रितीन आपणाक कसो दिलो. त्या नमण्याचें बलिदान म्हाका करूंक जाता गी? हांवें प्रयत्न करीत देखून आमी म्हणटा आमी सक्कड संपूर्ण कायाच्या वाटेन आसा म्हणाली आविलाची सांतेरेस. आमी संपूर्ण न्ही. आज त्या तरणाट्यान वांजेलान तुमी आयकलें आराधना वेळार संपूर्ण जावंक हांवें कितें करीत जाय ताचे वरवीं जालना आनी आमचे वरवीं जायते पटी जायना. पूण आमचें तें मौन आसा. देखून देव म्हणटा सदान कर. तूं म्हज्या जिवितांत वांटिली जाताय. खंयच्या मापान तूं सदान करताय, खंयच्या मापान म्हज्या जिवितांत वांटिली जावंक मौन करताय, त्या मापान तूं म्हजोसो जावंक पावताय म्हणटा. ह्या आपुणें स्विकार करून आमी क्रिस्तांव जावन आसा. हें आपुणें सगळ्यांक लाभलां. कोणेय चिंतचें नाका, थोड्यांक मात्र. साण तुजी झाडां दर्या वेळेरी, साण तुजें घरदार ये म्हजो पाटलाव कर. अपुर्बायचीं उतरां न्ही गी. म्हज्या वर्दी वेळार म्हणलें. म्हज्या वर्दी वेळार बाब वाजील आमचो काजीतोर जावन आसलो. ताणें कार्यनिर्वाहण केल्लें म्हाका आजीन उडासा. त्या दाळे हें कंतार म्हणलें. आनी तुमी चिंचे सडावत हें म्हणलें कुडलें हें पाद्र्याबाचें वर्दीचें समर्पणाचें आमकां संबंद जाल्लें न्ही. वर्दीक मात्र हें कंतार म्हणूंक जाय म्हूण. पापा फ्रांसीस म्हणटा एवंजेलियम गावदियो म्हणल्यार परिपत्रांत हें हर एकल्याक समर्पण जाल्लें. हर एकल्यान ताची जाळां सांडूंक जाय आनी म्हजो पटलाव करूंक जाय. सोम्याचें मिसांव तांचें आनी हांचें म्हणून न्ही. पाप साहेबाचें आनी बिस साहेबाचें मात्र न्ही. बावतीन घेतलेल्या हर एकल्यान सोम्याच्या मिसांवांत वांटेली जावंक जाय. जशें म्हाका धाडलां तशें हांव तुमकां धाडटां. देखून आमकां सगळ्यांक सोम्यान धाडलां. देखून चिंतचें नाका तें कोणाय की फादर बाजिलाक जावं दी, फादर लॉरेन्साक जावं दी, म्हाका जावं दी संबंद जाल्ले म्हूण चिंतें नाकात. सगळ्यांक हे संबंद जाले. हें आपुणें आमकां समेस्तांक लाभलां. थॉमस मर्टन म्हणलो एकलो तरणाटो स्वेच्छाचारी जीवन जियेतालो.
कुशेक आयिल्ले बरी भोंवतालो, खुशी आयिल्लें जिवितालो आनी तो चिंततालो म्हजें जिवीतच असें, कांय फायदो ना. पूण निमाणें ताणें मोग केल्लें आनी सोण गेल्ल्या वेळार सकळांनी तसो हात सोडिल्ले जाल्यार देदेस्पर जावन गांव भोंवता आसतना ताका देवाचें दर्शन जालें आनी म्हणालो हांवें एक धार्मीक जावंक जाय. सोदून सोदून ट्रॅपिस्ट मॉनेस्ट्री 4 वण्टी घालून बंद केल्ल्या त्या कॉवेंता भितर तो रिगलो. कॉवेंताच्यो रुली पळयत आसतना ताका हात पांय सुरू जाली. येदो म्हणसर खंय आयिल्ले कुशी आयिल्ले बरी वतालो. दोरी घालनातल्या गाय बरी, गाय सगळ्यांनी भोंवता न्ही गी. दोरी घाल्ले कुडले त्या वेडो घालून थंयच रावंक जाय, भायर वचूंक जायना. ताच्या जिवितांत ताका कडवण पडले बरी जालें, दोरी घाल्ले बरी जाली. कॉवेंताच्या वण्टी भायर वचोंक ना, खुशी आयिल्ले बरी उलोवंक ना. सगळो देर मौनपण ध्यान प्राजीत पळोवंक जाय. कश्ट जालें ताका. वळवळ्ळो तो, बोब मारली ताणें, धावया म्हणून बगलें जाल्यार चिडकोन रावलो. रावलो मुखार त्या कॉवेंतांत तरबेतदार जालो. कॉवेंतांतलो वडील जावंक पावलो, प्रायर जावंक पावलो. ताणें 60 वयर बूक बरयलें. आज धार्मीक जिविता विशीं एक मार्गदर्शन दिवचो उत्तीम मनीस आमी पळयता थॉमस मर्टन नांवार्दीक बरयणार. तर समर्पण सगळ्यांक करियेत. खंयच्याय मनशाक देवाच्या मोगातान भायर सोडिल्लो ना. आमी कोणेंय चिंतचें ना ताका संबंद जाल्लें, म्हाका संबंद जाल्लें, म्हाका जावचें ना बा म्हूण चिंतचें नाका. खंयच्याय मनशाक देवान ह्या समर्पीत जिविताक आपोवणें दिवयेत. आमी सान लॉरेन्साचें जिविताचेर एक नदर मारया. सबार जाणांनी चिंतचें सान लॉरेन्स दियाकोन म्हणून. 225 इसवेंत मेच्या 8 तारखेर तो जल्मलो. स्पेनाच्या एका हळ्ळेन तो जल्मलो आनी ताका सिक्स्टस दुसरो मुखलो पापसाहेब जावपाची इश्टागात ताका आसली. बरें शिकप जोडून व्हड जालो तो. आनी असले एका तरणाट्याक जेन्ना सिक्स्टस पापसाहेब जावंक पावलो, पापसाहेबान ह्या चेड्याची जाणवाय, ताची बुदवंतकाय, ताची शाती पळोवन मानून घेवन ताका आपयलो आनी ताका आपलो सलाहदार जावन नेमलो. दियाकोन म्हळ्यार इगर्जेंत काली आतां दियोकोन आसतात आमी पळयता. आयतारा इल्ले वांजेल वचून सेरमांव दिवचे, कोणा बावतीन दिवचे, तले दियाकोन आसतात. काजरी मनशांक की दियाकोन जावन नेमतात वय मो. ह्या दियाकोन आयचे दियाकोन म्हणयेत. पूण त्या काळार सो तो दियाकोन म्हळ्यार 7 जाणां दियाकोना पैकी एकलो म्हळ्यार पापा फ्रांसिसान 8 जाणां कार्दिनालाक आपल्याचे सहायक जावन नेमलो उड आसा तुमकां. तांचे पैकी एकलो आमचो बोंबयचो कार्डिनल ऑजवर्ल्ड पापसाहेबाचो सलाहदार जावन आसलो. असलें स्थान, उन्नत मट्टाचें स्थान लॉरेन्साक दिल्लें. लॉरेन्स जबाबदारी आसली ताका खजनाची. इगर्जेच्या सर दुडवाची आस्तीची जबाबदारी तो. ही इज द ट्रेजरर ऑफ द चर्च. पापसाहेबाची लितुर्जी सगळी मांडून हाडची जबाबदारी ताची जावन आसली. दान धर्म करचें, कोणाक कितें दिवचें दुबळ्या दर्यांक, ही जबाबदारी ताका आसली. पळया केदो व्हडलो हुद्दो तो ताणें आपणायिल्लो पळया पाप सिक्स्टसान. पूण एम्परर वलेरियन ताणें धाड घाली आनी पापसाहेबाक कैद केलो आनी ताका जिवेशी मारूंक व्हरता आसतना लॉरेन्स गळगळ्यान रडलो. सिक्स्टस म्हणलो भियेनाका, म्हज्या फाटल्यान तुका एक वेळ येता, चड दीस वचोवनात. ताकाय कैद केलो. लॉरेन्साक सांगलें हळे तुवें इगर्जेची सगळी आस्त म्हाका दिवंक जाय. तो म्हणालो म्हाका 3 दिसांचो वायदो दी, हांव दिता म्हूण. दुबळ्या दोतोराचो विशेश मोग आसलो ताका. ताणें सांगलें आमच्या गांवांत आसलेल्या सगळ्या दुबळ्यांक, अनाथ्यांक, विधवेंक आनी तशेंच अनाथांक आनी अंगविकल आशिल्ल्यांक सगळ्यांक सांगाता, कुरड्यांक, बेऱ्यांक पुरो वट्टूक केलें. आनी एक दीस ताका आपोवन म्हणालो ही जावन आसा इगर्ज मातेची आस्त म्हूण. तें पळयलें रायाक खंय नातलो राग आयलो आनी मुखार कितें केलें म्हणलें तुमी जाणात. हांव रोमांत म्हजें शिकप करनासतना म्हजी आवय बापूय आतां नात ती, तांणी रोमाक आयिल्लीं. हांवें पप्पाक आनी सांगलें हळे बरें फाल्यां आमी वातिकान पळोवंक येता, पापसाहेबाचें घर पळोवंक येता म्हूण. पप्पाचें पयिल्लें सवाल वातिकान न्हय, सान लॉरेन्साची कायल खंय आसा. कित्याक म्हळ्यार आमचो वाडो सान लॉरेन्साचो वाडो आनी पप्पा वाड्याचो गुरकार आसलो. सान लॉरेन्साचेर बारी भक्त. हर एक वर्सा फेस्ताक वेचे आसलें, थंयच्यान मिंजीत काळींग आनी हाडचें आहलें.
देखून ही बघता आशिल्ल्यान पप्पाक पाप साहेब तें पुरा पळोवच्या की चड मापान खंयचें पळोवंक जाय सालोरेसाची कायल म्हाका पळोवंक जाय. जायत एक दीस या म्हण आपोवन येलें आनी तुमी जाणात सालोरेसा कायलीर बादल्या उपरांत इगर्ज मातेसो नावार्दीक मुखेली थंयसर नेमक कॉन्स्टंटायन जाल्ल्या वेळार ताणें बांदिल्ली सुबित बसिलिका आसा थंय ती जावन आसा सेंट लॉरेन्स बसिलिका. ती इगर्ज वातिकानांतल्यान तिगे पयस आसा ती रोम शहरांतल्यान तिगे बैले वाट्यान आसा. थंयसर आपोवन येलें. थंय येता आसतना थंयसर भायर ती कायल दवरली दाखयली आनी ह्या कायलीर सांव लॉरेसाक बाजुल्लो म्हूण हांवें पप्पाक ताका बारीक खुशी पळोवन आनी त्या इगर्जेन सुमार वेळ आमी मिसांनी आयकोन मागण्यांनी करून आमी फाटीं आयल्या. तर सालोरेसाचें जिवीत आमी आमच्या दोळ्या मुखार दवरता आसतना दुबळ्या धाकट्यान थंय तसो मोग पळया आनी दुबळ्या धाकट्या खातीर ताचें जिवीत संपूर्ण समर्पिल्लें. तो काही लंबा उदी वाचुल्लो न्ही. जेजूच्या की 1 वर्स चड. जेजू 33 वर्सां वो 26 वर्सां 34 years एज ताचेर मेलो तो. मोठ्या आवजेची जिवीत पण ह्या जिवितांत संपूर्ण समर्पण ताणें देवा खातीर आपणाची जिणी केली. मोगाच्या न्हू आयचो वांजेल आमकां सांगता तुवें म्हाका विसूंक ना हांवें तुमकां विसलां. धार्मिकां पुरा रोमान सांगता मेळिल्ल्या वेळार पापा फ्रांसिसान म्हणलें उतरां तुमी धार्मिकां जायते फावटी म्हणटात हांवें जेजुईत जावंक विसलें हांवें कार्मेलीत जावंक विसलें हांव कापुचीन जावंक हांव अपोस्तलीक कार्मेलीत हांव CS ह्या पुरा मेळाक हांव भरती जाली अशें पुरा म्हूण तुमी म्हणटात. तशें म्हणूनच म्हणलो तो. तुमी विसूंक ना. कोणें विसरलें तुमकां? देवान तुमकां विसलां. तुमी हांगासर आसात जाल्यार तुमची येवजण न्ही तें देवाची येवजण. देवान तुमकां विसलां. देखून पवित्र पुस्तकाची उतरां म्हणटात तुवें म्हाका विसूंक ना बगार हांवें तुमकां विंचून काडल्यात. कित्या पासून विंचून काडल्यात? देवान आमकां कित्या पासून विंचून काडल्यात? ताचो मोग करूंक ताची सेवा करूंक मेल्या उपरांत ताच्या संगता सर्गाराजांत सूख भोगूंक तर ताचो मोग करूंक ताच्या संगता रावूंक पयल्यान पयलीं आमी सम्य संगता रावूंक जाय. आनी हो वेळ आज आमी करशिल्लो आराधनान जावं दी ह्या मिसाच्या बलिदानान आमी सम्य तें रावल्ल्या भशेन जालें. तुमी म्हणटा तुमी रावल्यार मात्र पावना. हांव तुमकां धाडटां कशें लॉरेसाक धाडलो तशें आमकांय सुमी धाडटा. कितें करूंक? आपणाचें काम करूंक न्ही. म्हज्या कुशे प्रमाणे करूंक न्ही. कोणाच्या कुशे प्रमाणे करूंक? देवाची खुशी. जेजू म्हणालो हांव म्हजी खुशी करूंक येवना पूण म्हाका धाडलेल्याची खुशी करूंक आयलां. बापान म्हाका मिसांव दिलां तें संपूर्ण करूंक आयलां. तर म्हाका हर एकल्याक आमकां देवान एक मिसांव दिलां. तें देवाचें मिसांव आमी पोंताक पावूंक आसा. आनी सांग लॉरेसान हें मिसांव आपणाच्या जिविताचें संपूर्ण बलिदान करन हें मिसांव पोंताक पायलें. पूण हांवें आनी तुवें हें मिसांव कशें पोंताक पावोवचें? आमच्या जिवितांत हें मिसांव आमी हाती घेत आसतना आमचें तें पंत आव्हान आसा. आमकां आपोवणें लागलां संपूर्ण रितीचें आपोवणें. उणें आपोवणें न्ही. येरेमिया प्रवादीच्या ग्रंथांतलें पयलें वाचप तुमी आयकलें. तुज्या आवयच्या गर्भांत तूं आसचे पर्यंत हांवें तुमकां विंचून काडला. आवयच्या गर्भांतान विंचून काडला. देखून आमी बाय एक्सिडेंट हांगा आयिल्ले हांव न्ही. कोणेंय सांगलें देखून हांव हांगा आयलो म्हणून न्ही. पूण हांवें धार्मिका फाटी जायते फावटी आमी विसरचें आसा तुजी वोकेशन स्टोरी कशी. एकलो म्हणलो हांव आंबे पळोवन आयलो म्हणलो आनी एकलो म्हणलो पाद्रेबाचें बाईक पळोवन आयलो म्हणलो. मागीर एकलो म्हणलो हांव सिस्टराचो लोप पळोवन हांव कॉन्वेंटाक भरती जाली म्हणालें. एक एकल्याचे एक नमुन्याचे आपोवणें आसता. ते बायल्यान आमी पळयत आसतना एक एका कारणाक लागून कॉवेंताक ह्या सेमिनारीक भरती जावंक पुरो. पूण तें ह्या हाच्या फाटल्यान एक मिस्तेर आसा. देव तुजे थंय ती ओडणी घालता. देव तुजे थंय तें चिंतप घालता. तूं सकाळच्यागी उत्ती म्हणून न्ही. तूं सकाळच्यागी बुदवंत म्हणून न्ही. तूं सकाळच्यागी शांतीवंत म्हणून न्ही. पूण देवान तुका विसला कित्याक ताणें तुजो मोग केला. देवाच्या मोगाक लागून तूं ह्या आपोवणें स्विकार करताय. जेन्ना तूं आपोवणें स्विकार करताय तुवें करूंक जाय तुजें समर्पण. सोमी हांव तुजे पासून समर्पण करतां आनी हो समर्पणाक दिल्लो दीस आयचो आमी हर एकले आमच्या बेसा प्रमाणे हर एकल्यान आमी समर्पण करूं. एकल्याचें समर्पण उंचलें जावंक पुरो आनी एकल्याचें समर्पण तिगे धाकटुलें जावंक पुरो. पूण ताच्या कायद्या प्रमाणे ताच्या बेसा प्रमाणे आमी समर्पण केलें जाल्यार देवा थंय आमी संतुश्ट जावंक पावतले. हांव देव म्हणटलो ये आनी म्हज्या सर्गेच्या राजांत सूख भोगोवंक कित्याक तुवें म्हजें मिसांव संपूर्ण केलाय. हांव म्हजी धांवला म्हणलो सांपावल आनी विश्वासाचो कुरो
म्हाका तुवें आयतो केलाय म्हणून हांव पाती येतां असली पातयेणी आमची जावं दी. लॉरेन्स ही पातयेणी आसली ना जाल्यार तो मोरूंक आयतो जातना. एका कुशीन हांवें बाजून जालें आनी एका कुशी परती म्हणालो तो. पळयात ताचें धैर्य. आमचे थंय कश्ट येता आसतना असलें धैर्य आमचे थंय आसा गी. आमी इल्ले कश्ट येता आसतना आमी धांवता धैर्यान रावून लॉरेन्सा बरी. जर तर ते कश्ट आपणायले जाल्यार सर्गीचो कुरो म्हाका आनी तुका मेळटलो. लॉरेन्साचे विशेश भक्त दवरून आमी आयल्या. ताचें जिवीत आमकां जावं दी एक स्फूर्ती. ग्रेस्तकाय जायती देवान ताचे थंय दिल्ली. सगळ्या आस्तीचो वडीलचो जावन आसलो पूण खंयचेच नवणीचो वसो ताचे थंय नातलो. आपणाक म्हूण ताणें कितेंय दवरलें ना. सगळ्यांक हेरांक दान धर्म केलें. आमी आमकां देवान जायती देणी दिल्यान हेरांक दिवंक ती वांटूंक उदार बोन लॉरेन्सा बरी आमकां लाबोवन दी. आमच्या जिवितांत कश्ट आयिल्ल्या वेळार पिडा आयिल्ल्या वेळार सोंसणीकायेन ती सोंसचें बाग धैर्य आमकां सोरेस्पर दिवं दी म्हणून लॉरेन्साच्या मजतीन आमी समेस्तां मागया. आमेन.